Daiichi World Star Singer, powered by Bindu, 25 years of taste, trust, and tradition. Supported by Sham Institute, Mangaluru, good education and great careers. दायजी वर्ल्ड संगीत प्रेमींक परत एक फावटी म्हजो मोगाचो येवकार. दायजी वर्ल्ड स्टार सिंगर आमी हांगासर सादर करता. हांव आसा रायनल सेक्वेरा. विक्षकांनो, येदोळ पर्यंत तुमी हे आंकडे पळयले आनी आमी स्पर्धेकांची नांवां सांगतना तांचो गांव सांगता. अशें आसतना तुमकां इल्लीशी झळक खंडीत जावन मेळ्ळ्या. आतां कितें जाता म्हळ्यार रियलिटी शोज म्हणटाना आनी आमच्या सुतुरांत खंयचेय कोंकणी संगीत शो जाता आसतना आमकां एक नोशन आसता, एक चिंता आसता मतीन की आमच्या सिटी भितरलींच संगीतकारां आसतात, म्युझिशियन सिंगर्स अशेंच आमच्याच सुतुरांतले आसतात. पूण ह्या स्पर्धा द्वारे एक कितें जालां म्हळ्यार आमच्या सिटींतावन भायर पयशिल्ल्या प्रदेशांतावन सभाश स्पर्धकांनी इंट्रस्ट घेवन एक पंत आव्हान घेवन हांगासर ह्या स्पर्धांत तांणी भाग घेतलो आसा. हें पळयतना आमकां मुस्त अभिमान संतोश भोगता. कित्याक म्हळ्यार हे नव येताळे नवी तोंडां आमी पयले पटी हांकां पळोवचें. एक काळ आसलो कोवीड टायमार ऑनलायन इंस्टाग्राम गी फेसबुकार लायव्ह तांणी कांय केलां आसतलें, अशेंच आपल्या हॉबी खातीर तांणी सिंग केलां आसतलें. पूण टी व्ही मुखार येवन लोकां खातीर प्रदर्शन करचें एक अपुर्बाय सावकास बरो करून गळसिला आनी हो अभिमान संतोश आमकां खंडीत जावन आसा. तुमकां घरा बसून विक्षकांक इतलो संतोश जाता म्हण आमी पातयेता. ह्याच चिंतपा सवय आयचो आंकडो सुरू करपाक आशेता. तुमचे मुखार दायजी वर्ल्ड स्टार सिंगर, पावर्ड बाय बिंदू, supported by Sham Institute, Mangalore and Honeygenix. येदोळ दिसा सांगले सिटींतान भायल्या प्रदेशांतावन सबारसो लोक सबारशे स्पर्धेक हांगासर येवन भाग घेतलो आसा आनी तांचे पैकी आतां ह्या आंकड्याचो पयलो स्पर्धेक आमच्या मुखार एक सोबीत पद घेवन फुडें येतात. तुमच्या मुखार फ्लेवन डिसोजा संपिगे. हाय फ्लावन. हाय मॅम. कसो आसाय? बरो आसा. बरो जिग्गा दिसताय. येस, थँक्यू. आनी कॉन्फिडंट दिसताय. खंयचे सॉंग सिंग करताय आज? हो सोनिया. हो सोनिया. येस. ओके सर, बरें मागता तुका. खंय तावन आयलाय तूं? मूडबिद्री संपिगे तावन. संपिगे. वय. संपिगे म्हण नांव काल्याक तुमच्या गांवाक? एक्चुली पयलें आदल्या काळार एक पादे म्हणून एक कोलपात पादे म्हणून नांव आसलें. ताचे उपरांत संपिगे म्हणून एक नांव आयलें. संपिगे नांव आयलें काल्याक म्हळ्यार थंयसर बो संपिगे तुमकां कळीत आसा सोंग पुरो. पयलें बांयच्या काट्यार पयल्याच्या काळार बो संपिगे म्हणून एक फुलां उदेतलीं. सो तीं झाडां मुस्त आसलीं खंय. सो त्या देखून संपिगे म्हणून नांव आयलें. सो फेमस एक आमची फिरगज पळयत रत्म्याची ऑलमोस्ट 35 to 40 years आसचें एक आमचें हिस्टोरीक. आनी तशेंच एक टेंपल आसा ऑलमोस्ट 800 to 900 years जावन आसलें एक टेंपल. थंयची एक विशेशता आसा. पयल्याच्या काळार खंय एक गाय आनी एक वाग येवन एकाच जाग्यार तळ्यांत उदक पिवची एक हिस्ट्री आसा. सो ऑलमोस्ट एक हिस्ट्री आसा आनी 100% तुमकां कळीत आसा संपिगे रिसॉर्ट. सो फेमस आसा. वय. ओके. येस. बऱ्या रितीन तुवें वर्णन केलाय तुज्या गांवा विशयांत. सर, बरें मागता तुका. बरें सिंग कर. ओके, थँक्यू. इंडियांतल्या मंगळुरांतल्या बिंदुरान ते म्हाका कोण रावला. हांव आसा ह्या परदेशान पुमताच्याच उगडासान मोन म्हजी गांवाक पावला. इंडियांतल्या मंगळुरांतल्या बिंदुरान ते म्हाका कोण रावला. हांव आसा ह्या परदेशान पुमताच्याच उगडासान मोन म्हजी गांवाक पावला. ते म्हज्या गांवांतल्या वोटांतले फुल सोबीत फुल्लोले. ताच्या परमळाक ताच्या परजळाक काळीज म्हजी भुल्लोले. हो सोनिया
सोनिया मोगा हो सोनिया मोगा तैस सूर्य बुडटाना वामस सूर्य उदेता हांव ताका चिंतून बसता तेनी देंत आसतलें सोपतान म्हाका देखतलें पूण ताच्या कंतीन लासता तैस सूर्य बुडटाना वामस सूर्य उदेता हांव ताका चिंतून बसता तेनी देंत आसतलें स्वप्नान म्हाका देखतलें पूण ताच्या कंतीन लासता ते म्हज्या गांवांतल्या वोटांतले फूल सोबीत फुल्लोले ताच्या परमळा ताच्या परजळा काळीज म्हजें भुल्लोलें हो सोनिया मोगा हो सोनिया मोगा SMS करून म्हाका ताणे धाडच्या संदेशाक रुपणे ताची निशेता सांगातीन करून ताका पयशिल्ल्या ह्या परदेशान हांव वाडूंक आशेता SMS करून म्हाका ताणे धाडच्या संदेशाक रुपणे ताची निशेता सांगातीन करून म्हाका बेगीन सावुपतलो त्या अंतराळार इंडियांत देंवतलो ताच्या त्या रित्या गळ्या भोंवतणी कार्यमाणी बांदतलो हो सोनिया मोगा हो सोनिया मोगा फ्लावन येस मॅम मस्त कडे पिच्चिंग इश्यूज आसले जायते ओके ओके येस आनी एंट्री नोटत पिक्चर नातलो ओके आनी हर एका पदाक ताचोच म्हणलो एक ग्रूव आसता टेम्पो Okay, तें okay, तुवें yes. बरें करून मेंटेन करीजे बट आनी तूं Yes, इल्ले ma'am. तुवें शब्द आमसोरान सिंग केल्ले बरी बघताले इल्लो Okay. विग्गी येताले तूं ओके ओके मॅम ओके येस ते एक हें दवर आनी स्माईल दवर सिंग करतना एक मोगाचें पद न्ही Yes. काल्याक स्माईल करूं नाय मोदे एक कडेन तुका उतरांची इल्ली गडबड जाली ते काल्याक ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಬಟ್ ಗೊತ್ತು ನಾ ಭಿಯಲೋಯ್ ನರ್ವಸ್ಸಲೋಯ್ ನಾ ನರ್ವಸ್ನೆಸ್ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಓಕೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನರ್ವಸ್ನೆಸ್ ನತ್ಲೆ ಆಜ್ ಪೊರ್ಚ ಟೈಮ್ ಮಾರ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ನರ್ವಸ್ನೆಸ್ ಆಲ್ಲೆ ಬಟ್ ಆಜ್ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬಾಯಟ್ आले ಗೊತ್ತು ನಾ किते बट उतरां तितलींच आसात न्ही दी मस्त ओके हाचे पयले काही कॉम्पिट तुवें केला रियलिटी शोज म्हळ्यार डुएट सिंगींग एपटी पार्टिसिपेट केल्लें नॉट इन दी स्टुडियो करूं ना बट आमी जस्ट विडियोज करून घाल्ले इवन कॅरल सिंगींग घाल्लें बट अदर देन वाराड्यांत ऑलमोस्ट आसलो कॉयर्स ओके जायत सर बरें मागता देव बरें करूं मॅम थँक्यू बरें सिंग केलें थँक्यू सर ड्रेस बरें आसा थँक्यू एक्चुली मिससाचे हांव एक्चुली म्हाका आयडिया नासली सो ती म्हणाली सॉंग तशें आसा जस्ट हांव एक्चुली फॉर्मल्स वेअर करचें बट ताणें सांगलें ना ना ह्या सॉंगाक कितें सूट जाता थँक्यू सर येस आनी काल तुवें इम्प्रूव करीचे येस सांगलें जोशल मॅमान सांगलें येस सर येस सो
ताच्या त्या तूं जागृत कर त्या खंयच्या पार्टा सांगला पळय Yes. पिच्चींग सांगलें आनी एक टायमींग पळय. ते इम्पॉर्टंट Okay. म्युजीक जाय जे जाल्यार टायमींग आनी पिच ते Yes. दोनांत प्रॉब्लेम आसा जाल्यार ते म्युजीक जायना Yes. सो जागृत कर त्या इन फ्युचर Yes. ऑल द बेस्ट Thank you. Flavan Bab, Yes, sir. focus. Yes, sir. If you are serious on the music or singing, Yes. asa talent, पूण ते तशें पडना. Okay. Natural आसता सैम दिता तुका, but you have to develop it, you have to focus, you have to practice. आनीक जर तूं फॉकस ना जाल्यार ते एन्जॉय करपाकूय करपाक. सो एन्जॉय. Yes. Yes, sir. Thank you, sir. Yeah, Thank you yeah, very yeah, much. yeah. Thank you. विल्फिया बच्चे भोव अपुरबायचे पद आणि एक सोबीत पद हो सोनिया आपल्या मोगाच्या सोनिया उडास करन फ्लेवनान एक भोव सोबीत पद आमचे खातीर सादर केलं. तुका देव बरें करूं म्हणटा आनी विक्षका तर्फेन तशेंच वर्णना तर्फेन मुखल्या हाताक तुका आमी बरें मागता. भोव अपुरबायचें प्रदर्शन तुजें देखून तुका परत एक फावटी अभिनंदन. विक्षकांनो इल्लेशें फुडें सरया. आमी संपेगी आसल्या इल्लीशी वाट मुखारसून व्हरून बारकूर कुशीन या. आता बारकूर जावन एक अपुरबायचो गावपी. आता बारकूर आमचे आनीकी सबारशे कवी साहिती आसात आनी बारकूर भोव एक प्रसिद्ध गांव आनी त्या गांवांत जावन उदयन येवनचो कलाकार एक उदयन येवनचो स्पर्धीक आज हांगासर आमच्या समोर आसा. तुमचे समोर सादर करता आमचो मुखेल स्पर्धीक बारकूर जावन बाब रेशॉन बार्नेस. नमस्कार रिशॉन बाब. या सो तुजो गांव बारकूर आमचो किशूचो बी कोण किशू बारकूर या 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 तो म्हजो फ्रेंड. सो तुज्या गांवा बद्दल कितें सांग. आमचो गांव तुळुनाडूचो कॅपिटल म्हण नावाडटात. तशेंच सीता नदी आमच्या गांवांत वावरता म्हणल्यार म्हजें घर आसा म्हज्या मुखार आमची न्हंय वावरता. तशें सांगचें जाल्यार आमचे बारकूर फेमस कित्याक म्हणल्यार 300 चड देवळां आमच्या गांवांत आसात आनी लोक तुळ उरले ना मात ते तुळूचें कॅपिटल आमचो गांव. आनी कत्तले बसती म्हणलें एक ओल्ड डायनास्टी आमची अनुपा डायनास्टी म्हणून नावाडून आसा. तशें सांगचें जाल्यार आनी सुमार गावपी टॅलंटेड मनशां परजळून येयलात त्या गांवांत आमच्या गांवांत. तशें सांगता म्हाका मस्त इन्स्पिरेशन म्हळ्यार मस्त सुमार जाण एक्टर्स सिंगर जावन दी कॉम्पोजिशन जावन दी आतांय म्हजे फ्रेंड्स सुमार जाण आतां त्या फिल्डांत मस्त इंट्रस्ट दाखयतात. असो गांव. गुड बेस्ट ऑफ लक बेस्ट विशीस आनी बेस्ट परफॉर्मन्स दी. थँक्यू. या अशी कशी तुझिंच रूपकारा यो मोगा रक्ता तुका या सांजेच्या सोबी सुवाळ्यार काळजांत अशी कशी वाजता मोगो बिडारा यो मोगा सोबयता तुका यो रक्ता हांव तुका खंयसर आसा यांच्या रक्ता हांव तुका ओ यो मोगा रक्ता तुका या सांजेच्या सोबीत सुवाळ्यार काळजांत अशी कशी वाजता मोगो गिटारा
सांजे मुळबार तामसाणेन तुझ्या गालांक देखता पावसाच्या काळ्या कुपान हात तुझ्या केसांक येता धरतेच्या हर सोबाय डोळे तुकान सोता ओ गिरांता राम गोपान तुझ्या जीवे गोंक लागता ओ यो मोगा रक्ता तुका या सांजेच्या सोबीत सुहाळ्या काळजांत अशी कशी वाजता मोंगो गिटारा जर संगी असल्यार सता सांगी सर स्वप्ना तान सोबण हांतुलीस लोन तीन जिणी रंगयतीत कोणा मुजेन्स गो तूं खंयसर तरी लिपोन आसाय हांव जाणा ओ आजून याद शिकोना ओ यो मोगा रक्ता तुका या सांजेच्या सोबीत सुवाळ्यार काळजांत अशी कशी वाजता मोंगो गिटारा यो मोगा नाचता तुका या सांजेच्या सोबीत सुवाळ्यार काळजांत अशी कशी वाजता मोंगो गिटारा यो यो मोगा स्वप्नयता तुका यो यो मोगा राखता हांव तुका खंयसर आसा यांच्या सोदता हांव तुका ओ राखता तुका या सांजेच्या सोबीत सुवाळ्यार काळजांत अशी कशी वाजता मोंगो गिटारा शॉन नायस एक म्हणल्यार तुजो आवाजाक वेगळोच टेक्स्चर आसा थँक्यू सर ओन्ली यू हॅव टू प्रॅक्टीस द पिचींग तुजे खंय खंय मदीं मदीं सूर हालतात ऑफ जातात आय थिंक लक्ष आयलें की सेकंड लायन म्हणटा आसतना ताजी रिपीट एक एकदां तूं सुरा भायर वचना सो समवेर तुजो फोकस खंय तरी हालता मदींच यू आर थिंकींग समथींग डिफरंट वायल सिंगींग सो आय डोंट नो वॉट यू थिंक या तूं फुडली येवची नाका वॉट एवर कम्स आतां जे तूं आतां म्हणटा ती आतांची लायन ताजेरूच फोकस कर फुडें ती लायन ती चित्त ती कळटा तुगेलें आनी तें कळटा म्हणून तूं ऑफ वता युअर इंटेंशन की फुडली लायन तुका म्हणपाची आसा सो नायस वॉयस कीप इट अप मातशें प्रॅक्टीस कर जातलें व्हेरी नायस थँक्यू रेशॉन बरो ताळो आसा तुका आनी तुज्या ताळ्यान बरें थ्रो आसा ओके आयकूंक खुशी जाता बट लिरिक्स वयर त्यो मस्तू गमान दिजे मस्तू कडेन मिस्टेक केली तुवें फस्ट गिटारा म्हणच्या कानी कालिंगी सांगली मागीर यो मोगा स्वप्न येता म्हणून हांवें दुसरेंत शब्द म्हळय मागीर स्वता हांव म्हणून हांवें आनी एक दुसरो शब्द म्हळय तें लास्ट अजून अधुरेन्स ते म्हणून हांवें तुवें शब्द वयमो सो लिरिक्स सारके दाळे गडबड करना सो जैते ओके बरें प्रॅक्टीस कर आयक मस्तू पटी आनी एंटायर तुज्या परफॉर्मन्सान एक स्माईल दवर न्ही कालेक मस्तू मोगाचें पद परतून एक मोगाचें पद मो कालेक स्माईल कर नाय आनी सवय ना तितले परफॉर्म कर ओके इल्लें नर्वसनेस आसा तें तुवें ओवरकम करीचें आतां तें तुजें वीक पॉयंट म्हण जाल्यार तें तुवें ओवरकम करीचें खंय प्रोग्राम आसल्यार फंक्शन आसल्यार तें सिंग करीचें तुवें लोकां मुखार तें जाल्यार तुका एक सवय जाता
कॉम्पिटिशन्स असले तांतू पात्र घेजे जायते ओके सो लिरिक्सा वयर ते मेजर अंतू तुजे मिस्टेक आसले सो नेक्स्ट राउंडान बरें कर विन्सून आयल्यार ओके ऑल द बेस्ट रिशॉन मुक्का ऑनलाईन कॉम्पिटिशन तुवें पार्ट काडलें युनीक वॉयस तुजो एक डिफरंट वॉयस पॉप स्टायलाक पुरा सूट जाता उरलें जड्जसांनी सांगलें एक पिच्चींग मस्त केअर करून घेवचें प्रॅक्टीस करचें कोणी तुका म्हळ्यार वोकल ट्रेनींग दिवचें आसल्यार प्रॅक्टीस ट्रेनींग काडून घेवचें सो ताचे वयर वर्क कर ऑल द बेस्ट थँक्यू सर थँक्यू रिशॉन बार्नेस भोव सोबीत पद यो मोगा ताच्या मोगाचो उडास घेवन एक बरें पद हांगासर ताणें सादर केल्लें आसा आनी आमकां मस्त अभिमान भोगता हांवें येदोळूच सांगले प्रमाणे आमच्याच सुतुरांतल्या गावप्यांच्या की वेगळी जावन पयस तावन संगिता खातीर आनी आपल्या उमेदी खातीर संगिताचेर आसच्या मोगा खातीर हांगासर पयस तावन जाल्यार बरीशी तयारी करून हांगासर येवन रिशॉनान बरें उत्तीम प्रदर्शन दिल्लें आसा आनी वरेनारांनी खंडीत जावन ताका तांचें मार्गदर्शन दिल्लें आसा कितें बरें करियेत मुखल्या हंतांनी आनी आज कितें बरें जालां ताच्या परफॉर्मन्सा विशयान बरें कंदांनी तांकां मार्गदर्शन दिल्लें आसा रिशॉन बार्नेस तुका मुखल्या हंताक बरें मागता आनी आयच्या हंताक तुका अभिनंदन फाटयता विशेकानो आमचो मुखलो स्पर्धीक आमचोच शेजारी म्हणयत बोंदेल टावन मेलकम लोबो येदोळ पर्यंत आमी आयकल्या स्पर्धेक धांवन सक्कड पदां आमच्या मंगळूर बोलयेचीं आसली आनी तशें आसता तुमी घरा बसून चिंतूंक पडल्यात सबार सभांगणांनी कार्यांनी तुमी गोंयचीं पदां आयकतात आतां गोंयचीं कोंकणी पदां आमकां मस्त पसंतीची ह्या स्पर्धेक आनी कित्याक येदोळ पर्यंत सिंग करुना म्हण देखून आतां आमचो स्पर्धेक मेलकम लोबो एक गोंयच्या बोलयेचें एक सोबीत पद तुमच्या मुखार सादर करच्याक आयतो आसा तुमच्या मुखार मेलकम लोबो बोंदेल तूं रावली स्टायल पळयतना परफॉर्म करूंक आयलो दिसताय रेडी खंय तावन आयलाय तूं हांव बोंदेल तावन आयला मस्त पयस सकाळी बसला सो बोंदेला विशयान सांग तुज्या गांवा विशयान तितलें सांग ओके हांव बोंदेल फिरगेचो तो न्हू हांव बोंदेलांत एक 2 वर्सां जावन वस्ती करता आसा आनी बोंदेल आतां रिसेंटली सांगूंक गेल्यार आमचे पुणशेत जाला बोंदेल सेंट लॉरेन्स इगर्ज आमची आनी ह्या इगर्जेंत आतांचे ह्या म्हळ्यार आतांचे इगर्जेक आमी विजीट केल्यार एक मागण्याचें वातावरण सांगीत पयलें आसलें ना म्हणणे बट आतां आमचें पुणशेत जाला म्हणटाना आमकां एक इगर्जेक विजीट करतना एक मागण्याचें वातावरण तशें आनी आमची फिरगज मस्त कल्चरल जावं दी आनी खंयची स्पोर्ट्स जावं दी आनी जिवाळ आसा हातून खंयच्यान ती आमचे मगण्यान जावं दी आनी आमचो विगार बापी मस्त स्पिरिच्युअल प्रिस्ट ही इज एक्चुली सो आनी बोंदेल तुमकां एअरपोर्ट रोड आमचो सदां आमचे हांगा मस्त गाडी वचून आसतात आनी या तितल्यान सांगचें जाल्यार एक विसरलोय गी म्हण हय आमचे आमी आनी दायजे व्हड शेजारी करेक्ट तशें आतां कॉम्पिटिशन टायट आसा खंयचें सॉंग तुवें सिलेक्ट केलां हांवें क्रिस पेरी आनी बरयल्लें सॉंग जावन आसा नशिबाक रोडटा आनी हें सिंग केल्लें जावन आसात लॉर्ना Cantar coro diz मुझे sarta चिंतून मोगा नशिबा रोडता काळजांतल्यान मोग केलो जुरामेंत दिलो अपघात तुवें केलो काळजाक तोपलोय बालो मळबार
दुखांच्यो जोरी कितले काळीजनी बोल आयकोन कोबो सांडलोय म्हणून म्हाका जाले जोबो काळजांतून मोग केलो जुरामेन दिलो अपघात तुवें केलो काळजांत तोपलोय बालो मोळ भायल्या नखेत्रां जालेली जुरा जावची न्हय म्हूण आमी केन्ना सेपरात Fortiro moccari Dort maka vengen dori Atau rotta Dukancho zori Gitle kalizli bo Aikon kobo Sandoy monon maka Zale zobo बरें जालें सिंगींग तें एटिट्यूड लायक जाला म्हाका तूं लोकांक एंटरटेन करूंक येयलें बरें भोगलें बरें जालें बरें सिंगींग आनी पळयनातलो तूं आमकां बट तें कळोना की तूं काले गोत्तना ती कली टॅक्नीक गोत्तना बट तें आमकां बघून की तूं आमकां पळयनाय म्हणून अशें मूव करनासलोय मागीर थोडें हाय वेताना तूं मायक मूव करतलोय ती टॅक्नीक लायक जाली म्हाका बरें प्रॅक्टीस कर बरी सॉंग सिलेक्ट कर नेक्स्ट रावंडाक ऑल द बेस्ट तुका हाय वेलकम म्हाका पसंद जालें तुजें गायन बरें एक कॉन्फिडन्सार तुवें सिंग केलां सगळें पद आनी तुज्याच झोनार आसलोय बरें एन्जॉय करनासलोय इल्लें तुवें गमन दिवंक आसचे विशय कितें म्हळ्यार तुजे हाय नोट्स ओके हाय नोट्स क्लीन आयकनातले सो ताजे विशयान तुवें आनीक इल्लें गमन दिजे मागीर मायक थोडे कडेन वय हाय नोट्स येताना इल्ले पयस व्हरतालोय बट खंय दुसरे पार्ट्स येताना तुवें इल्लें मायक लागीं दवरिचें जायतें सो मायक हँडलिंगा विशयी तूं इल्लें पळयत ओके सो या विशींग यू द बेस्ट वेलकम या वेलकम बाब हें आमचे मातयेंतलें कोंकणी मातयेंतलें कातार क्रिस पेरी आनी लॉर्ना कॉम्बिनेशन एकूच म्हाका दिसलें की आसपा जाय आशिल्लें तुजी कातरां येवपा जाय तें इट इज बाय चिटींग शी सिंग्स दॅट सॉंग बिकॉज शी गेट्स हर्ट बिकॉज शी इज चिटेड सांडलें म्हणून म्हाका जालें जोबोर तो चिटींग पार्ट आयलो इट इज लायक यू आर हॅपी इवन इफ यू आर चिटेड म्हाका आनी कोणी मेळटलें सो तो मातसो इमोशन्स मातसो आयलो जाल्यार आय वूड हॅव एन्जॉयड लिटल मोर थँक्यू व्हेरी मच प्रेक्षकांनो हे पद आमी सबारपटी आयकल्लें आसा आनी सबार सडावत जावन चलयो हें पद गायन करतात आनी आज मेलकमान एक चॅलेंज घेवन घेतलें एक चल्यान येवन एक सुबीत पद एक सेंटिमेंटल पद गोंयच्या बोलयेचें क्रिस पेरीचें भोव सोबीत पद नशिबाक रडता हांगासर सादर केल्लें आसा वेलकम तुका आमी देव बरें करूं म्हणटा तुजें प्रेपरेशन आनी तुवें प्रदर्शन केली रीत आमकां मस्त पसंद जाल्ली घरा बसून विक्षकी तेंच म्हणून आसा हांव पाती येता देखून विक्षका तर्फेन आनी आमच्या वरेना तर्फेन वेलकम तुका देव बरें करूं म्हणटा आनी आतां ह्या अंकड्याचो 11सो स्पर्धीक ह्या स्पर्धिका विशीं देखील इल्लेशें सांगूंक हांव आशिल्लें ह्या स्पर्धिकाचे ऑडिशन रावंडाची एक क्लिपींग दायजी वर्ल्ड गीत संगीतार आमी घाल्लें आनी तशें आसता सकड विक्षकांनी कोणें ते व्हिडिओ पळयला तांणी ताका भरपूर पाठिंबो दिलो ताचे वरवीं चड
ते पद कोमो किसेरा म्हणून ताणें एक पद गायिल्लें आसा. तसो म्युझिक कंपोजर इतलो खूश जावन ताणें खुद दायजी वर्ल्डाक एक कमेंट घाल्लें आसा, सांगिल्लें आसा की ह्या पदाक ताणें जस्टीस केलां म्हणून ताणें सांगलें आसा. हाचें तावन कळटा की पदां कोणाची पदां आमी हांगासर स्पर्धिकांक गायते आसात, ताचे कंपोजर जावन दी, लिरिसिस्ट जावन दी, ते सयत ही पदां पळोवन संतोश पावते आसात, कित्याक म्हणून तांची पदां ह्या स्पर्धांनी स्पर्धिका यूज करना आसात, सिंग करतात, गायते आसात. तशें म्हणटना आमकांय अभिमान, गायतेल्यांक अभिमान आनी हें पद कंपोज केल्ल्यांक आनीक मस्त संतोश. तशें आसता ह्या स्पर्धिकाक स्वागत करूंक हांव आशेतां. तुमचे मुखार सॅम्युएल मारियो लुईस कुंदापुरा. नमस्कार सॅम्युएल, नमस्ते. कशें जालें तुजें ऑडिशन रावंड? ऑडिशन रावंड मस्त बरें जालें. मस्त बरें जालें. काले कॉमेंट्स तुका आयकूंक मेळ्ळे? म्हणल्यार म्हजे वर्ड्साचे क्लॅरिटी येयले हेजे म्हणून हेजें सांगलें सांगलें, आनी प्लस सिंगींग बरें जाता म्हणून सांगलें. जस्ट वर्ड्साचे क्लॅरिटी आनी तोंड इल्लें उक्तेकन सिंगाचें. ओके. खंयचें पद विन्सलें आज? हांवें आज आंजा भाशेन आंजा भाशेन. कोणाचें सॉंग? सॉंग लॉय व्हॅलेंटायन साल्डाना आनी बरो येयला पास्कल डिसोजा, लेट पास्कल डिसोजा. ओके. तो आमच्याच भुरग्याचे आसा कुंदापूरचो. तो कुंदापूरच्यान आयलाय गे, मस्त पयसच्यान आयलाय. आमकां इल्लें सांग पळय कुंदापूर विशयान. ओके, कुंदापूरा विशयान सांगचें जाल्यार एक फुड्डा विशयान स्टार्ट करता. सो म्हजे फेवरेट पार्ट. फुड्डा विशयान सांगचें जाल्यार कुंदापूर फेमस जावन आसा गी रोस्ट. गी रोस्ट शेटिलांच्या मातशें गी रोस्ट खातीर. आनीक एक कुंदापूरच्या विशयान सांगचें जाल्यार एक फामाद डिश आसा, ते जावन आसा आमचें कुंदापूर चिकन. हां. येस, कुंदापूर चिकन. आनी हे पुरो म्हजे फेवरेट डिशीज जावन आसात. आनी सांगचें जाल्यार आमकां फेवरेट जाती टेस्ट खंडीत जावन फेवरेट जाता तितले रुचीक आसा. आनी कुंदापूरच्या विशयान आनी चड तीक सांगचें जाल्यार बिचीस. इट इज फिल्ड विथ बिचीस. तुमी आयकून आसूंक पुरो मारवंते बीच. मारवंते बीच एका कुशीन न्हंय आसा आनी कुशीन दर्यो आसा. सो मद्दे रस्तो वता. सो ते फेमस जावन आसा आमच्या कुंदापुरांत. आनीक एक म्हजे फिरगेचे विशयान सांगचें जाल्यार कुंदापूर फिरगत जाता म्हजी. सगळे आमच्या अवयभाजीत मंगळूर आनी उडपी देसांत आमचे अति पोरणे फिरगज रोजाय कॅथेड्रला उपरांत म्हजी माय फिरगज रोजार मायचे फिरगज तित एक अति पोरणे फिरगज 450 की 30 वर्सां जाली आतां आमच्या फिरगाची. सो आमी 2020 आमचे जुबले केल्ले 450 वर्साचे. सो ते आमचे गांवाचे विशय जावन आसा. तुज्या गांवा विशयान आयकून मस्त खुशी जाली आनी मस्त खाणां पकवानाची नांव हांवें सांगली. ओके, ऑल द बेस्ट सॅम्युएल. थँक्यू. बरें कन सिंग कर. ओके. थँक्यू. भाशेन मोगा संद्राक तेळताय, मोगा माळ्यांनी वेंगून रावलाय. ये गो मोगा तुका वेंगून धरता, उम्याच्या लारांनी तुका भिजयता. भाशेन मोगा संद्राक तेळताय, मोगा माळ्यांनी वेंगून रावलाय. ये गो मोगा तुका वेंगून धरता, उम्याच्या लारांनी तुका भिजयता. काळजांत म्हज्या भोगणांनी उमाळटा सदांच मोगा. ये मोगा सांगात हांव दिता सदांच, मोग तुजो करता हांव मोरा पर्यान. ये मोगा सांगात हांव दिता सदांच, मोग करता मोरा पर्यान. आंजा भाशेन मोगा संद्राक तेळताय, मोगा माळ्यांनी वेंगून रावलाय.
भशेन मुगा सुंदराक दडपय मोगा माड्यानी बेगोन रावणाय. सॅम्वेल बरो ताळो आसा तुका. थँक्यू मस्त मेलोडियस आसा, आयकूंक मस्त खोशी जाता. थँक्यू. तुवें सांगलें आदल्या रावंडान तुका काले करेक्शन मेळ्ळें उतरांची सुडाळाय. तुवें ह्या रावंडान बरेंकन केलाय. थँक्यू. ओके, तें करेक्शन तुवें केलाय, व्हेरी गुड. थोडे विशय एक पिच्चिंग लँडींग नोट्स सोमा लँड जायनातले, इवन एंट्री नोटी येताना ओके पिच्ची आसले ताजे विशयान तुवें इल्लें गमन दिजें. ओके. आनी एक म्हाका भोगलें घालें म्हळ्यार हें आतां ओरिजिनली सिंग केल्लें लॉय आनी लॉय वॅलंटायन गे सिंग केले लॉय वॅलंटायन. ओरिजिनल जावन आसा म्हणजे गुरुचे पास्कल डिसोजा तांचे न्ही, दॅट इज कंपोजिशन रायट. कंपोजिशन अँड फुल लिरिक्स बरे येयले तांणी जावन आसा. आं वय, बट सिंग केल्लें लॉय न्ही गे. वय म्हाका खंय लॉयक तिल्ले थोडे कडेन आयकतलें बरी बघतालें देखून हांवें म्हळें बिकॉज तुवें तो ताजो इल्लें ताजें टॅक्स्चर इल्लें तुवें आय मीन इल्लें इमिटेट करूंक तुवें ट्राय केलें म्हण म्हाका बघता. सो खंयचेय सॉंग दितना पळय आतां तूं कशें आतां सॅम्वेल कशें म्हणटा तें आमकां आयकूंक जाय जायतें. सो नेक्स्ट रावंडांत उडास तर कोणीय सिंगर आसल्यार आयक, बट तांचें टॅक्स्चर आनी ते खंयचे स्टायल ते तांचें स्टायल, तुजें स्टायल कितें आसा तें आमकां आयकूंक जाय. हां ओके, ऑल द बेस्ट सॅम्वेल. थँक्यू. साम्युएल बाब, म्हाका आवडलें तुजें सॉंग. ओरिजिनल आय एम नॉट अवेअर. सॅम्युएल येस बरें सिंग केलें, थँक्यू. मेलोडियस वॉयस. आनी काल इम्प्रूवमेंट करीचे सांगलें ऑलरेडी, वय सो ताचे वयर ध्यान दी. ओके, ऑल द बेस्ट. थँक्यू. सॅम्युएल लुईस एक उदेन येवचो कलाकार. हाचे सबारशे परफॉर्मन्सीस येदोळ हाचे पयले हांवें फेसबुकार जावन दी या सोशल मिडियार पळयलां, तुमी पळयलां आसतलें. पूण आज एका टीव्ही रियालिटीन शोन हांगासर रावन तो गायता आसतना म्हाका तो मस्त संतोश जाता आसा. तुमी घरा बसून ताचें गायन आयकलें, अन्य भाशेन म्हणल्यार एक सुबीत पद आमचे खातीर सादर केल्लें. सॅम्युएल लुईस, तुका आमी अभिनंदन पाठयता. वरेनारायणांची बरोवणी दिल्ली आसा. मुखल्या हंतांनी ताचो उपयोग करून कितें बरें करीत तें तूं जाणाय. तुका मुखल्या हंताक आमी सर बरें मागता. आनी आतां विक्षकांनो, तुमी दाखोवन रावची घडी. तुमचे गेसेस हांगासर आमकां कळोवंक एक अवकाश आसलो जाल्यार खंडीत जावन बरोवंक आनी गेम करीत आसलो कोण ना. तरी व्हडना, तुमी घरा खंय बसल्यात आनी हांगासर 4 परफॉर्मन्सीस तुमी पळयले. पळोवन तुमी तुमचे गेसेस मारा. आमचे येदोळ 4 जाणां स्पर्धेका पैकी कोण परफॉर्मर ऑफ द वीक जावंक पुरो म्हणून. आनी गळाय करचे नाका, तुमच्या मुखार आतांच सांगून सोडटा. आमच्या वरेनारांनी बरी बरोवणी करून ह्या हफ्त्याचो हानिजेनिक्स परफॉर्मर ऑफ द वीक जावन वेंचून काडला बाब सॅम्युएल मारियो लुईस कुंदापुरा. ह्या आंकड्याचो 11सो गावपी तरी बरेंकन प्रदर्शन करून वरेनारांची मनां जिखून परफॉर्मर ऑफ द वीक जावन उदेल्लो बाब सॅम्युएल लुईस तुमकां अभिनंदन पाठयता. आनी ह्याचे सवय परत एक फावटी सुबीत आंकडो बारीक खुशयेन हांगासर आमी करशिल्लो. बरी पदां आमकां आयकूंक मेळ्ळी, बरे गावपी, आनी आमकां पयले फावटी थोड्यांक हांगासर पयले फावटी पळोवंक मेळ्ळो अवकाश. बोवा परबेचेर आमी गळसिला. मुखल्या शुक्रारा परत एक फावटी 9 वरार मेळटा पर्यंत सर विक्षकांनो तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. परत एक फावटी सांगते आसा, तुमकां हो एपिसोड चुकला जाल्यार फेसबूक आनी युट्यूबाचेर हो आसतलो. तुमकां परत एक फावटी ही पदां आयकूंक जाय जाल्यार खंडीत जावन वचा. तुमकां मुखल्या दिसांनी आमी हो एपिसोड कशें बरें करूया, तुमचे सजेशन्स या कमेंट्स कांय आसा जाल्यार कमेंट बॉक्सान आमकां खंडीत जावन कळया. मुखल्या दिसांनी आमी परत मुखल्या शुक्रारा मेळटा पर्यंत पळयते रावा दायजी वर्ल्ड 24/7.